नुस्तेकार भावांचे जाल्ल्या लाठीचार्जाचेर न्यायालयीन कारवाय करपाक मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां अपयस आयला असो आरोप आप पक्षाचे वांगडी आलेन्सियो सिमोयस हांणी केला। नुस्तेकारां खातीर कायदो चालीक लायतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यान दिल्लें, पूण अजून तो कायदो चालीक लागिल्लो ना। सरकाराक 42 मागण्यांचें निवेदन पत्र आप पक्ष भेटयतले। 15 दिसां भितर जर सरकारान त्या मागण्यांचेर विचार केलो ना तर जावपी परिणामाक सरकारान तयार रावचें अशी शिटकावणी ह्या वेळार आलेन्सियो हांणी दिल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज नरेंद्र मोदी म्हणटा आजचे दिन आएगे केन्ना येतलो? या बीजेपी गव्हर्नमेंटान आमकां प्रॉमिस केल्लो, फिशरमॅनाक प्रॉमिस केल्लो की हो फिशरमॅन एक्ट एनेक्ट करतलो म्हणून, पण आयज फिशरमॅन एक्ट एनेक्ट जायना। आयज फिशरमॅनाक पोर्ट, सी पोर्ट, marinas हे सगळे प्रोजेक्ट येता। सो वी आर गोइंग टू सबमिट 42 demands memorandum to the chief minister, and we demand that within 15 days action should be taken, or else he will be responsible for law and order situation in the state of Goa. कित्याक आयज फिशरमॅन रिस्क करून दोऱ्यान वयता आनी तेज्या रिस्काक लागून आमकां आयज सगळे गोंयकारांक नुस्तें मेवता, पूण आयज सरकार या फिशरमॅनाक काबार करूंक सोदता, आयज गोंयकारांक काबार करूंक सोदता। आनी हेकाच लागून मागता हांव की नरेंद्र मोदीन आपणाचो नितीन गडकरी हो मिनिस्टर आसा तो जे मनशान फ्रॉड केला तेका सस्पेंड करचो, आनी तशेंच करून एमपीटी चेअरपर्सन जय कुमाराक तेकाय सस्पेंड करचो। कित्याक आमी ते कडेन एप्रोच केल्ले आनी तेणेन म्हणलें आय विल लूक इनटू इट, but under his chairmanship this illegal dredging took place. हांव एमपीटीचे चेअरमॅनाक सांगोंक सोदतां, जितले तूं प्रोजेक्ट एमपीटीन हाडटलो आनी जितले तुवें हाडले तितले तेणें ते स्क्रॅप करचे। कित्याक एज अ ट्रेडिशनल म्हूण हांव म्हाका खबर आहा ती दर्याची, तो येयला भायरसून आनी तेका गव्हर्नमेंटान हाडला जाल्यार गेले प्रोजेक्ट जरी तर ते एमपीटीन करतले जाल्यार तेणी पयले आमकां विचारपा जाय। आमकां विचार नासतना कांय करना, आमकडे कांयच हें घेनासतना ते डायरेक्ट काम स्टार्ट करताय। सो एज अ गव्हर्नमेंटाकूय हांव सांगूंक सोदतां की तेणें हेजेर मातशें चोवचें, दोय धांपून रावचें न्हू। जे भाशेन दर्याचेर आमच्या वास्कोच्या दर्याचेर येदो अन्याय चलता हो तेणें चोवचो, आनी जरी तर हे मिनिस्टरां कडेन चोवपा नाय जाल्यार तेंकडे ऑफिसर बसयलेले आहाय तेंकां तेणी धाडचे। आयज आमी गरीब लोक, आयज फिशरमॅन आमी एक एमएलए निवडून हाडटाय आमची कामां करपाक, जाल्यार हे एमएलए आतां न्हिदोन आहाय आनी आमी गरीब जे दिसाक 300-400 रुपया जोडपी आयज एनजीटी कोर्टान गेले पुणे, कोणाक लागून? आनी एसल्यानी गव्हर्नमेंट हाडपाचो, एसल्यानी एमएलए हाडपाचे, हे प्रोजेक्ट हाडपाक आमकां काबार करपाकू। जाल्यार हांव गव्हर्नमेंटा कडेन मागतां की हें सगळें तेणी स्टॉप करचें।